नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आल्मेदा हायस्कुला कडेन जावपी ट्राफिक समस्याचेर काडटले उपाय फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिली म्हायती. कोरोना वेळार गेली नोकरी प्रयोगीक तत्वांचेर केल्लो ऑयस्टर अळम्यांचो प्रयोग जालो यशस्वी. अळम्यांचो धंदो करून कारमोणचो तरणाटो जालो स्वयंपूर्ण. खांडोळ्या सेप्टीक टँकात पडिल्ल्या गव्याक अखेरेक प्राणीमित्र आनी रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले जीवदान. सुमार 4 वरांचे मोहिमे उपरांत काडलो भायर. वेचून आयल्यार पंचायतकारांक करचे ना वाड. मायकलाच्या टुगेदर फॉर कलंगूट पॅनलाचो जाहीरनामो प्रसिद्ध. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. गोंयांत शेतकी महाविद्यालय उबारपाची येवजण कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आसा. बेगीनूच आमी पोरण्या गोंय शेतकी महाविद्यालय उबारपाचे ह्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केली. गोंयच्या शेतकारांक उर्बा दिवपाक आनी फुडले पिळगे खातीर आमची जमीन सांबाळपाक कृशी महाविद्यालयाची गरज आसा. शेतकारांक नाल्लाचे बरें मोल मेळचें म्हूण आमी नाल्ल महामंडळ सुरू करपाचे आसात. तशेंच पावसाळो सोंपतकच आमी मोडिल्ले बांदपाक सुरवात करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलें. शेनवारा वास्को दामबाबाच्या सप्तकाक भेट दिल्या उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. ह्या वेळार ताचे वांगडा वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकार हाजीर आशिल्लो. गोंयची शेतां आमी करपाक घेतले. सगळे बांदारे जे आसा बांदारे आतां बांद फुटल्यात आनी कितें आसा ते आमी सगळे तशें आतां करपाक घेतले. पावस गेले नंतर तेजी टेंडरां जातली आनी त्यो करपाक घेतले. ते शिवाय आमी प्रत्येक कडेन जी आसा अग्रिकल्चर जी जमीन जितली आमची आसा ती आमी सांबाळून करपाक वयता. आमी आतां आमी अग्रिकल्चर कॉलेज करता. ओल्ड गोवा कॉलेज येतली. बरे दिवसा आमची कॉर्पोरेशन करता. आमी कोकोनट कॉर्पोरेशन करता. म्हणजे लोकांक नाल्लां दर येवची बरी येवची अशें म्हणून तेवूय करता. पण तेवूय हातीन घेतला हांवें करपाक आनी हेवूय घेतला. आनी कॉलेजी हांव सीएम एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आमचो प्रमोद सावंत डॉक्टर ते आनी आमी ती ओल्ड गोवा कॉलेज घालता की भुरग्यांनी चड शिकचे आनी चड अग्रिकल्चर इम्पॉर्टन्स दिवचें म्हत्व दिवचें की आमची गोंयांत अग्रिकल्चर वाडोवपाक जाय. आमची गोंय ही जमीन इल्लीशी ल्हान आमी कंपेर टू महाराष्ट्रान कर्नाटका करूंक शकना. आमची गोंयची ल्हान इल्लीशी 3742 स्क्वेअर किलोमिटर तितूंत आमचे दोंगर आसा, आमचे दर्या आसा, न्हंय आसा, सगळें काडून आमकां जी उरता ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. फुडले जनरेशनाक तेंचो उपेग जाय. बोटीर कामाक आशिल्लो पूण कोरोना वेळार नोकरी गेली. फाटलीं 2 वर्सां घराच बसून आसा. ना काम ना धंदो. करतलो तरी कितें? उपरांत तकली लढयली आनी ऑयस्टर अळम्यांचे उत्पादन घेवपाक सुरवात केली. प्रयोगीक तत्वांचेर केल्लो हो अळम्यांचो उत्पादनाचो प्रयोग यशस्वी थारलो आनी उपरांत कारमोणेच्या सॅनफर्ड डिक्रूज ह्या तरणाट्यान फाटीं परतून पळयलेंच ना. कोरोनाच्या ह्या 2 वर्सांत ऑयस्टर अळम्यांच्या उत्पादनात आयिल्ल्या अणभवाच्या बळग्यार ताणें आतां ह्या अळम्यांचो वेवसाय सुरू केला. ऑयस्टर अळम्यांचे लागवडी खातीर चड जागो वा चड गुंतवणुकीची गरज ना. फकत तयारी जाय ती कश्ट करपाची अशें तो सांगता. कितल्याशाच लोकांकडल्यान ताका ह्या अळम्यां खातीर फोन येतात. ऑयस्टर अळमी रुचीक बरी लागतात आनी भलायकेक लेगीत ती बरी अशें ताचें म्हणणें. सो म्हजें नांव सॅनफर्ड डिक्रूज. हांव कारमोना रावतां चुकीवाडो. ओके. आनी हे हांवें ऑयस्टर मशरूम ग्रो करपाचें स्टार्ट केल्लें लास्ट पॅन्डेमिकाक.
आनी अजून हांवें कंटिन्यू दवरलो आनी दवरतलोय आनी मुखार आनी चड वाडयतलोय. आनी हांव बोटींत आसतालो. सो बोटीसून पॅन्डेमीक जालें. सो पॅन्डेमीक हांवें ट्राय केल्लें मागपा सोदलें एज अ हॉबी. So hobby was like a successful hobby, and so I continue it. And from last year and this year, I'm growing, and people knows me. And so the process customer grow करपा is simple, but कितें तुका हार्ड वर्क आसा. जर तर तुज्यान पयस सेव करपा जाल्यार तुज्यान शेतां वचून तोंड हाडपाचें, ड्राय करपाचें, कट करून दवरपाचें आनी जाय तितलें काडपाचें आनी ती बॉयल करपाचें. थारयली बॉयल करून ड्राय करपाचें आनी तुगे स्पॉन घालून तुगे पोत्यां 5 kg or 10 kg पोती द वे यू वॉन्ट. माशेलांतल्या खांडोळा वाठारात संडासाच्या सेप्टीक टँकात पडिल्ल्या गव्या रेड्याक रान अधिकाऱ्यांनी आनी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान जीवदान दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संडासाची टाकी उक्ती आशिल्ल्या कारणान गोवो टाकयेन पडलो. उपरांत लोकांनी राना अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. पातोडेर पडिल्ल्या ह्या गव्याक कुशीकची वणत खोणून दनपारा मेरेन सुरक्षीत भायर काडलो. अमृत सिंग, उत्तम पांगम, समीर असनोडकार आनी रान अधिकारी प्रज्योत नायक, रामा दिगे गुणकार आनी हेर वांगडी गव्याची सुटका केली. मोर्जी पंचायत क्षेत्रांत घराघरांनी वचून कोणे भाड्याच्या घरांनी बिराडाक रावतात हांची पळोवणी करप मोर्जे पुलिसांनी सुरू केल्या. कितले विदेशी पर्यटक भाड्याच्या घरांत रावतात हाची नोंद लेगीत नासता. हे खातीर पुलिसांनी हें पावल उखल्लां. हालींसरा गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. वाडिल्ल्या गुन्यांवांचो फाटभुंयेर पेडणे पुलिशेन हे मोहिमेक सुरवात केल्या. पुलीस अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार आणि पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या मार्गदर्शना खाला 100 पुलीस घरां, हॉटेलां तशेंच दर्यावेळेर लेगीत पळोवणी करतले. टुगेदर फॉर कलंगूट हे पॅनल जिखल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायतकारांक कसलीच वाड करचे नात अशें आस्वासन पॅनलाचे मार्गदर्शक शॉन मार्टिन्सांन दिलें. शुक्रारा सांजे वेळार आमदार मायकल लोबो हांच्या समर्थक पॅनलाक आपलो वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो. कळंगुटे आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत आदले सरपंच शॉन मार्टिन्स उलयताले. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो आनी पॅनलांतले सगळे उमेदवार हाजीर आशिल्ले. In the past 1 month, सगळे आमचे इकराय मेंबर घराघरांनी वचून लोकांक मेळून जे प्रॉमिसीस पयले केल्ले आहा आनी डिलिव्हर केल्ले आहा ते लोकांक सांगला आनी दाखयला प्रूफ. एट द सेम टायम each and every house तेंच्यांनी लोकांक सांगला प्लीज गिव अस युअर सजेशन्स, गिव अस युअर फीडबॅक. कलंगूटाक आनीक कितें जाय, तुमकां आनीक कितें जाय, वॉट वी कॅन डू, हाव वी कॅन मेक आवर विलेज इवन बेटर. आणि म्हाका खुशी भोगता की खूब जाणांनी सजेशन्स दिल्ले आहा. each and every member has come with a list of suggestions from the people, and we have sat with our MLA and our entire team to work on this suggestions, group on this suggestions, and taking the suggestions into consideration. Today we have released a manifesto and all the promises that we are going to plan to do in the next 5 years once our panel comes elected will be told to all of you all by each and every of our 11 team member. But first I'll just tell the support that we got for our previous panchayat in terms of our promises was first no tax increase. Last time पासून आम्ही taxes, panchayat tax, trade license या garbage tax जे आले आम्ही increase करूंक ना. So if you calculate normally every year 10% panchayat tax increase जाताले. So from 2018 there's been no increase in tax whatsoever. So at least 40% to 50%
people of Kalangut, the villagers, the small businessmen are saving in terms of tax. We have not reduced, and henceforth in the next 5 years as well, we will not increase the panchayat tax, because we know COVID was Corona also has happened. Lot of tourism industry and our village is a tourism dominated industry have suffered a hit. So we will not increase the taxes for the next 5 years. So this relief will come to the villagers, will come to these small businessmen. जो मॅनिफेस्टो आम्ही रिलीज करता ह्या मॅनिफेस्टोचेर पीपल फ्रेंडली कलंगूट विलेजर्स फ्रेंडली अशे 34 प्रॉमिसीस आम्ही केल्ले आनी हे 90-95% प्रॉमिसीस हे आमकां कोंगोटकारांनी दिल्ले आहा. म्हणजे तेंची सजेशनां जे आमच्या तेंच्या घरांनी वयताले तेणी सांगले की हे तुमी हे वस्तू करा म्हणून. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट ओवर इज वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया. आमचे कडेन कलंगूटान एकूय वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया ना आनी आमी हो रिवायव करपाची गरज आहा. फोंड्यार आमचे कडेन बोरी एरिया आहा कोम्मिदादीची आनी ताजो टेंडरूय जाल्लो आहा 4 crores. हो जो जर आमचो वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया जाता तितले बेगीन आमी स्टार्ट करून कंप्लीट करीत जाल्यार इट विल बी लायक अ ग्रीन पॅच. आता पळोवया भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां. शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजीक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो. भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन. आयच्या भागान पळयात 1972 ते 1976 मेरेनची भारताची वाटचाल. रिपब्लिकन पक्ष कोसळ्या उपरांत नव्या विचारांचे दलित तरणाटे एकठांय आयले आणि 1972 दलित पॅन्थर या आक्रमक संस्थेची स्थापना केली. राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, J.V. पवार, अर्जुन डांगळे, उमाकांत रणधीर या तरणाट्या फुडाऱ्यांनी सरंजामशाही आणि साम्राज्यवाद हे आमच्या सगळ्यात व्हडले दुश्मन अशें म्हणीत भूमिका घेतली. दलितांची सत्ता म्हळ्यार लोकांची सत्ता अशी घोषणा दीत दलित पॅन्थरान व्यापक प्रश्न घेऊन जायती आंदोलनां केली. फुडें रिपब्लिकन पक्षा भशेन ह्याय संघटने भितर फूट पडली. 1972 वर्सा महाराष्ट्रा सयत भारतांतल्या चडशा राज्यांनी खर दुकळ पडलो. महाराष्ट्रातल्या सुमार 30,000 गांवांक ह्या दुकळाचो हुलोप लागलो. 1972-73 ह्या काळात एकाच वर्सात वस्तूंच्या दरांत सुमार 22% वाढ जाली. जयप्रकाश नारायण हांणी उत्तर प्रदेशात सुरू केल्ल्या डाकू दरोडेखोरांच्या हृदय परिवर्तन मोहिमेक बरेपैकी यश आयलें आणि 14 एप्रिल 1972 दिसा चंबळ खाडयेंतले 167 डाकू शरण आयले. हाका लागून डाकू आणि दहशतवाद्यांचो आतंकवाद उणो जालो आणि उत्तर प्रदेशाची उदरगत जावपाक लागली. 1 मे 1972 दिसा मुंबय दूरदर्शन केंद्राच्या कृष्ण धवल कार्यावळींक सुरवात जाली. ते उपरांत 3 वर्सां भितर कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, लखनौ, श्रीनगरात दूरदर्शन केंद्रां स्थापन जाली आणि देशभर दूरदर्शनाचो प्रसार सुरू जालो. भारताची अंतरिक्ष मोहीम सुसंघटित आणि व्यापक करपा खातीर 1 जून 1972 दिसा अंतरिक्ष आयोगाची स्थापणूक केली. इस्रोचे तेन्नाचे अध्यक्ष सतीश धवन हांचे कडेन अंतरिक्ष आयोगाची जापसालदारकी सोपयली. भारताच्या अंतरिक्ष कार्यावळीत ह्या आयोगाचो महत्वाचो वांटो आशिल्लो. 18 मे 1972 दिसा भारतीय शास्त्रज्ञांक परत एक फावट पूर्णिमा अणुभट्टी सुरू करपाक येस आयले. फास्ट फिशन आणि फास्ट न्यूट्रॉन्स हांच्या अभ्यासा खातीर तयार केल्ल्या ह्या अणुभट्टेत प्लुटोनियम ऑक्सायडचो इंधन म्हणून उपेग जालो. हिमाचल प्रदेशातलो ज्येष्ठ गांधीवादी फुडारी सुंदरलाल बहुगुणा हांणी 1973 रानां कापपा आड चिपको आंदोलन सुरू केलें. बहुगुणाच्या फुडारपणा खाला हजारांनी बायलो एकठांय आयल्यो आणि झाडांक मिठी मारून उब्यो रावपाक लागल्यो. ह्या आंदोलनांतल्यान प्रभावित जावन इंदिरा गांधीन 1980 वर्सा धोरणात्मक निर्णय घेतलो आणि 15 वर्सां खातीर रानां कापपाचेर देशभर बंदी हाडली. 1973 वर्सा दिल्लीत जाल्ले ATP टेनिस सर्तींत भारताच्या विजय अमृतराज हाणें ऑस्ट्रेलियाच्या अँडरसन हाका हरयलो. अमृतराज हो ग्रॉ प्री सर्तींत जैतिवंत जाल्लो पयलो भारतीय खेळगडो थारलो. त्या उपरांत अमृतराज हाणें डेव्हिस कपा सयत हेर सर्तींनी तेजस्वी कामगिरी करून खऱ्या अर्थान भारतीय टेनिसाची आपली अशी एक वळख निर्माण केली. 50च्या दशकांत उपाट लोकप्रियता मेळयल्ल्या राज कपुरान मेरा नाम जोकराचे व्हड आर्थीक अपेस बॉबी ह्या चित्रपटान धुवन काडलें. किशोरवयीन जोडप्याची काणी सांगपी बॉबी 1973 वर्सा प्रदर्शित जालो आणि भारतातल्या तरणाट्या पिळगेच्या काळजांत ह्या चित्रपटान घर केलें.
1 नोव्हेंबर 1973 दिसा म्हैसूर राज्याक कर्नाटक अशें नाव दिलें. आदले म्हैसूर संस्थान हैदराबादांतल्या कन्नड बहुसंख्यीक लोकांक एकठांय करून म्हैसूर राज्याची निर्मिती केल्ली. भारत पाकिस्तान फाळणे उपरांत भारतीय मुसलमानांची दुर्दशा संवेदनशीलपणान मांडपी गर्म हवा हो चित्रपट 1973 वर्सा प्रदर्शित जालो. ह्या सिनेमात बलराज सहानी हांणी केल्ली सलीम मिर्झा हे भुमिकेन पळोवप्यांच्या मनात घर केलें. तशेंच सांप्रदायिक समस्यांचेर आदारीत चित्रपटां मदलो गरम हवा हो एक याद उरपी चित्रपट थारलो. ब्लेज इंटरनॅशनल ह्या खाजगी क्षेत्रान अर्थसहाय्य केल्लो पयलोच प्रायोगीक चित्रपट अंकुर 1973 वर्सा प्रदर्शीत जालो. श्याम बेनेगलाच्या ह्या चित्रपटाची पटकथा नाटककार विजय तेंडुलकर हांणी बरयल्ली. अंकुर आनी त्या उपरांत आयिल्ल्या निशांत ह्या चित्रपटाक लागून विजय तेंडुलकर हांकां एक प्रतिभावान पटकथाकार म्हूण संवसारभर मान्यताय मेळ्ळी. बिहारात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनान वेग घेतलो आणि 18 मार्च 1974 दिसा विद्यार्थ्यांनी बिहार विधानसभेक वेढो घातलो. तेन्ना जाल्ल्या पुलीस कारवायेत 27 जाणांक मरण आयलें. उपरांत जयप्रकाश नारायण हांच्या पुराय क्रांतिकारी चळवळीक व्यापक सुरवात जाली आणि 4 नोव्हेंबराक तांणी स्वता सत्याग्रह सुरू केलो. तो मेरेन जाल्ल्या वेगवेगळ्या सत्याग्रहांनी 100 परस चड लोकांनी आपलो जीव वगडायलो. जॉर्ज फेर्नांडीस हांच्या फुडारपणा खाला 2 मे 1974 दिसा रेल्वे कामगारांचो पुराय देशांत संप जालो. सुमार 15 लाख कर्मचाऱ्यांनी ह्या संपांत वांटो घेतिल्लो. वट्ट 20 दीस चालू आशिल्लो हो इतिहासीक संप कामगारांची खंयचीच मागणी मान्य करिनासतना सरकारान मोडून उडयलो. देखून कामगारां मदीं सरकारा आड व्हड प्रमाणात असंतोष निर्माण जालो. 18 मे 1974 दिसा भारतीय अणुशास्त्रज्ञांनी राजस्थानातल्या पोखरण हांगा पहिली अणु चाचणी यशस्वीपणान करून भारताची अण्वस्त्र क्षमता संवसारा मुखार सिद्ध केली. अणुबॉम्बाचो स्फोट करपा खातीर 100 फूट खोल आणि 6 फूट व्यास आशिल्लो एल आकाराचो खड्डो खणलो. भारताच्या अणु चाचणीची खबर कळ्ळ्या उपरांत अमेरिका आणि हेर मुखेल राष्ट्रांनी भारताचेर निर्बंध घातले. खनिज तेलाच्या सोदा खातीर रशियन संशोधकांच्या आदारान भारतान सुरू केल्ल्या वावराक 1974 यश आयलें. मुंबयच्या वायव्य भागात खनिज तेलाचे साठे दिसून आयिल्ल्यान थंय तेलाच्यो बांयो खणल्यो. हो सगळो वाठार मुंबय हाय नांवान फामाद जालो. टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस ह्या भारतीय कंपनीक 1974 वर्सा अमेरिकेच्या बरोज ह्या सॉफ्टवेअर कंपनी कडल्यान सॉफ्टवेअर तयार करपाचो कंत्राट मेळ्ळो आणि भारतात सॉफ्टवेअर उद्देगाची नांदी सुरू जाली. TCSन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटात फुडाकार घेतल्या उपरांत 10 वर्सांत भारतात पटनी, विप्रो, इन्फोसिस हांचे सयत 35 सॉफ्टवेअर कंपन्यांची स्थापणूक जाली. उद्देग क्षेत्रांत सामकी म्हत्वाची आशिल्ल्या स्टील उत्पादनात स्वयंपूर्णता हाडपा खातीर 1974 वर्सा स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्थापणूक जाली. भद्रावती, भिलाई, दुर्गापूर, रूरकेला आणि बोकारो ह्या वाठारांनी स्टील उत्पादन प्रकल्पाची उदरगत करपाची जापसालदारकी ह्या प्राधिकरणा कडेन सोपयली. देशांतर्गत सुरक्षा आणि राजद्रोह ही कारणां दिवन 25 जून 1975 दिसा इंदिरा गांधीन भारतात आणीबाणी जाहीर केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह यासारख्या जायत्या फुडाऱ्यांक आणि हजारांनी कार्यकर्त्यांक बंदखणीत घाले. साहित्यिक, लेखक आणि पत्रकार हांच्या स्वातंत्र्याचेर निर्बंध घातले. संसदेत आणि संसदे भायर अमर्यादित अधिकार वापरून इंदिरा गांधीन आणीबाणीच्या काळात जायते निर्णय घेतले. 19 एप्रिल 1975 दिसा आर्यभट्ट हो भारताचो पयलो उपग्रह रशियेच्या सहकार्यान रशियेच्या बैकानुरांतल्यान यशस्वीपणान अंतरिक्षांत सोडलो. आर्यभट्ट उपग्रहाचे आयुष्य 6 म्हयने आशिल्ले. मात प्रक्षेपण जाल्या उपरांत फकत 4 दिसांनी ह्या उपग्रहाचो ट्रान्सफॉर्मर मोडिल्ल्यान तो नादुरुस्त जालो. 1975 भारतात नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हळ्यार NTPC ची स्थापणूक जाली. NTPC वरवीं देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी थर्मल पॉवर प्रकल्प चालीक लायले. देखून 2006 मेरेन देशातल्या वट्ट वीज निर्मितीत NTPCचो वांटो 21% पावलो. 1975 भारतात जायते महत्वाचे धरण प्रकल्प पुराय जाले. गंगा न्हंयेवेले फरक्का आणि ओरिसांतले हिराकूड ह्या महाकाय धरण प्रकल्पा वांगडाच कर्नाटकातले घटप्रभा, मध्य प्रदेशातले तवा, तमिळनाडूतले परंबिकुलम, गुजरातातले उकाई, महाराष्ट्रातले जायकावाडी असे साबार प्रकल्प ह्या काळात साकार झाले. 27 डिसेंबराक देशाच्या इतिहासातली सगळ्यात भिरांकूळ खण दुर्घटना घडली. बिहारातल्या धनबाद हांगच्या चासना कोळसो खणीत अचकीत स्फोट जालो आणि बऱ्याच नेटान खणीत उदक भरलें. बचाव पथकांनी 23 दीस सोडवणूक यत्न केल्या उपरांत लेगीत एकूय कामगार जितो मेळूंक ना.
त्या वेळार ह्या खणीत 700 कामगार काम करताले असो दावो थळाव्या कामगार संघटनेन केल्लो. भारतीय हिंदी चित्रपट सृष्टीत 30 वर्सां उपरांत लेगीत आपली लोकप्रियता तिगोवन दवरपी शोले हो इतिहासीक चित्रपट 1975 वर्सा प्रदर्शीत जालो. हॉलिवूडांतल्या ॲक्शन फिल्मां इतलीच तंत्रगिन्यानाची झलक आशिल्ल्या ह्या 70mm चित्रपटांतले संवाद आनी गितां भारतभर लोकप्रिय जाली. केरळ शास्त्र परिषद आणि पक्षी तज्ञ सलीम अली हांच्या फुडारपणाखाला केरळात 1976 वर्सा सायलंट व्हॅली बचाव आंदोलन सुरू जालें. जैवविविधतायेन गिरेस्त आशिल्ल्या केरळातल्या पलक्कड वाठारांतल्या धरणा आड निषेध म्हण हें आंदोलन सुरू जाल्लें. निमणे सरकाराक हो प्रकल्प रद्द करचो पडलो. सत्य साईबाबाच्या दैवी चमत्कारांक आव्हान दिवपी केरळातले बी प्रेमानंद हांणी 1976 सावन अंधश्रद्धा निर्मुलना खातीर संघटीत काम सुरू केलें. फुडें 1983 वर्सा प्रेमानंद हांणी महाराष्ट्र दौऱ्या वेळार केल्ली भाशणां खूब फामाद जाली. तातूंतल्यानच महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची थापणूक जाली. 1976 वर्सा भारतान मुंबय आणि लंडन ह्या 2 शारांमदीं थेट दूरध्वनी संपर्क साधून देशान ISD सुविधा सुरू केली. ते उपरांत ही सेवा देशातल्या हेर शारांनी टप्प्याटप्प्यान चालीक लायली. आणीबाणी चालू असताना 18 डिसेंबर 1976 दिसा इंदिरा गांधी सरकारान वादग्रस्त अशी 42व्या कलमाची दुरुस्ती केली. हे घटना दुरुस्तेन राज्यघटनेच्या प्रिएम्बलांत सार्वभौम लोकशाय प्रजासत्ताक बदला सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाय प्रजासत्ताक ही शब्दयोजन केली. हे दुरुस्तेक लागून घटनेच्या वट्ट 40 कलमांमदी बदल केले. भारतातल्या वेठ बिगारीच्या समूळ उच्चाटना खातीर 9 फेब्रुवारी 1976 दिसा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन ॲक्ट हो कायदो संमत जालो. वेठ बिगारी कामगारांक मुक्त करपी ह्या कायद्यान रिणा खातीर जप्त केल्ली स्थायी अस्थायी संपत्ती कामगारांक परत दिवप सक्तीचें थारलें. आणीबाणीच्या काळात सत्तेच्या अतिरिक्त वापराचेर विडंबन करपी किस्सा कुर्सिका या चित्रपटाचेर भारताच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान 1976 वर्सा बंदी घाली. इतलेच न्हय जाल्यार संजय गांधी आणि तांच्या कार्यकर्त्यांनी या सिनेमाचे नेगेटिव्ह लासून उडयले. या घडणुके खातीर जनता पक्षाच्या राजवटीन संजय गांधी हांकां अर्थीक दंडाची ख्यास्त लेगीत फर्मायिल्ली. भारताच्या 75 वर्साच्या गौरवशाली प्रवासातली आनीकूय खाशेलपणां 15 ऑगस्ट मेरेन गोमंतक टीव्हीत तुमच्या मुखार हाडटले. तर आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2022च्यो तिकेट विक्री अधिकृतपणान 5 ऑगस्टाक नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्या हस्ते लॉन्च केल्यो. या वेळार फिफा आख्यायिका लिंडसे तारप्ले, भारतीय राष्ट्रीय पंगडाचे कर्णधार सुनील छेत्री, आशालता देवी, भारतीय आख्यायिका फुटबॉल खेळगडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतांतली ही पयलीच फिफा बायलां सर्त 11 ऑक्टोबर 2022 सावन सुरू जातली. फोंड्या पालिका वाठारांतलो घर कणकणी कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक आनीक मुजत वाड दिवपाचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत घेतलो. नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले बसकेंत मुखेल मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी, पालिका निरीक्षक उदय देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. बसकेंत जाल्ले चर्चे वेळार नगरसेवक प्रदीप नायक, शांताराम कोलवेकार आनी व्यंकटेश नायक हांणी हे संबंदीत नगराध्यक्ष रितेश नायक हांचे कडेन चर्चा करून हो निर्णय घेतला. फुडल्या वर्सा एप्रील वा मे म्हयन्यात फोंडे पालिका मंडळाची वेंचणूक जावपाची आसा. ताका लागून उरिल्ल्या म्हयन्या खातीर कंत्राटदारांक मुजत वाड दिल्या. काउन्सिल मिटींग आपयल्ली तातूंत 2 पॉयंट आमी डिस्कस करपा आशिल्ले रिगार्डींग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जे 30 सप्टेंबर आमचो तो हे जाता कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता. आनी दुसरो आसा रिगार्डींग आमचो श्री अरबिंदो कॉमेमोरेशन हेंची 150th बर्थ एनिवर्सरी ह्या निमित्तान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एक हें आयला सर्कुलर की तेंचो एक रोड फोंडा मतदारसंघात एक रोड तेंच्या नांवान आमी डिक्लेअर करपाचो.
सो तो आमी आज एक डिसिजन घेतला की तो जो अप्रोच रोड आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स वयल्या बाजून मार्केटान तो आमी श्री अरविंदो चे नांव चे बर्थ निमित्तान आमी तो नांव त्या रोडाक दितले. आनी दुसरो जो मेन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा तो आमी इनलँड डिस्कस जाले आनी इनलँड डिस्कस जावन आमकां कितें आतांच आमकां डिसिजन घेवपाक बेगीचे 30 सप्टेंबराक तो सोंपता हाजो. सो म्हणून आमी कितें केलें की सगळ्यांनी वेगळे वेगळे आपले विचार मांडले आनी ते विचार मांडून आमी कन्क्लुजनार आयला की आमी हो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा सो आमी हो एक्सटेंड करपाचो आमी ठरयला की आतां टायम ना आमी एक्सटेंड करून तो एक वर्साचें आमी अप्रुवल आमी मागयतले. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.